वी हॅव टू अंडरस्टँड. आमी आमच्या कुटुंबान एक खरी वस्त समजूंक जाय, एक उतराची वस्त समजूंक जाय. आनी उतर म्हणल्यार फ्रीडम. सत्य म्हणल्यार कितें तें समजूंक जाय. बिशप बॅर्न म्हणटा that we need to free our families for God. आमचे कुटुंबाक सुटका दिवंक जाय देवा खातीर. कसली सुटका? जाय ती पावटी आमी आमच्या भुरग्यांक वेंग मारून रावता. आमच्या भुरग्यांक वेंग मारून रावता. म्हाका जाय ते भाशेन भुरग्याक हांव करूंक सोदतां. देवाक जाय ते भाशेन न्हू. कितेंय जाल्यार ताका म्हण बाबा कितें जालां तो कांय चड जावंक ना न्हू. भिरांत ताच्या जिवितांत घालता. तुयसर कितें लागलें, कोश पडलें, तुयसरलो काडून हांगा हाडटा. कम्फर्ट ताका दिता. सरळ वाट आसा ती चलोवंक शिकयता. आगोड आसा ती वायट सोडूंक सांगता. असलें आमचें जिवीत जालां. असले आगोडाक वेंग मारूंक नासलो सांव फ्रांसीस शावेर हांगा पावचो नासलो. कितले वाडोवन तुफानां. द मोर डिफिकल्ट द लायफ ऑफ अ क्रिस्टियन इज द मोर ग्रेसफूल द लायफ इज, द मोर जॉयफूल द लायफ इज. आनी हेंच आमी समजूंक जाय. जेन्ना हांव देव दिता ते सत्तेन एकामेकाक आसा ते भाशेन मानून घेता. घोव बायलेक आसा ते भाशेन मानून घेता. बायल घोवाक आसा ते भाशेन मानून घेता. देवान देणें भुरग्याचें दिलां म्हूण मानून घेता. हे कुसप्यान कुसपो जो संबोवला तो देवाचें किरीत देणें म्हूण मानून घेता. तेन्ना एक कुटुंब देवाक देव दिता ते सत्तेन वाडोवंक ती वाट धरता. एक कावळो वेता आनी बोदोक आसले ते बोदकाशी म्हणटा तूं सोबीत. ते बोदोक ताका सांगता तो पोर किराशी वच. तो कीर सोबीत. ताका 2 रोंग आसात. मागीर काडटा कावळो वेता आनी किराशी वेता. कीर ताका सांगता ना ना हांव तितलो सोबीत न्हू, 2च रोंग आसात. पिकॉकाशी वच, मोराशी वच. ताका कितले रोंग आसात आनी पाकटे फुलयल्यार आनीक सोबीत दिसता. मोराशी पावले उपरांत मोर ह्या कावळ्याक सांगता पळय पळय रे पिसो जाले रे तूं. हांव हांगा पिंजऱ्यांत आसा. तूं तरी कितलो सुटकेन तूं जिवीत जियेता. तूं सत्तेन जिवीत जियेता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आमच्या आपोवण्या उद्देशी कितली सुटका, स्वतंत्रताय, सडवण आमच्या जिवितांत देवान घाल्या. कावळ्या भाशेन आमी हांगा थंय भोंवता. दुसऱ्या सोबे म्हजेच जिवितांत जेजू आसा ताका भेटूंक विचरता. आनी हेच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मारयेची आनी जेजूची देख घेवया, सोदुया त्या जेजूक. दुसऱ्या सोबे सोदुया पूण म्हजे सोबे सोदूंक प्रयत्न करुया.